आमच्या मोगांवर तुका समर्पिता. नमो जेजू ख्रिस्ता, तुझ्या रूपातली पोणासच्या. नमो नमो सोडवून बरा मोगान बाबान आनी भयणीनो, पवित्र साक्रामेंताच्या जेजूच्या नांवान तुमकां सोमेस्तांक हांव प्रणाम पाठयतां. परत सोम्या संगी व पवित्र वेळ करचुंच्याक आमी सोम्या समकर आजार आसां. आमचो सोमी खरोच परत ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे खातीर हाजर आसा. बळवंत देव, व्हरतो देव, आमचे जिवीत सोलोन व्हरचो. फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमचे सांगात आसलो, आमच्या सांगाता तो जियेला, आमचे जिवीत ताणें सोलोन व्हेला. आमकां हर एक लागीं आशिर्वादांनी कुरपे देण्यांनी ताणें नेटयला. आमकां बरी भलायकी बरेपण ताणें दिला. त्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया, त्या सोम्याची स्तुती आमी करया, त्या सोम्याक आमी नांवाडया. निर्गमन पुस्तक अध्याय 15 वाक्य 1 थंयसर आमी वाचता, तांबडो दर्यो उतरोवन आनी एका कुशीन गेल्या उपरांत मोइजे आनी ताचे सांगाती देवाक स्तुती आराधन करचे आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. ह्या उतरांनी मोइजे म्हणटा, सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन, तो म्हजो देव. सर्वस्भर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन, तो म्हजो देव. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्यात भोगणांनी आमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आसा. त्या जेजूक सांगच्याक, तूं म्हजें बोळ, तूं म्हजें सर्वस्व, तूं म्हजो देव, म्हजो जीव देव. त्या सोम्याक सांगूंक, त्या सोम्याक मोइजेन आनी ताच्या सांगात्यांनी पाठयलेल्या त्या स्तुती अर्घा भशेन आमी तिस्त स्तुती अर्घा दिवंक त्या सोम्या मुखार आमी हांगासर आसा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या बळवंत देवाक आमी नामान करया, आमी आराधन करया, आमी स्तुती आमी करया. थोडे दिसा आदीं एक गडीत हांवें वाचलें इंटरनेटार. हांव कितेंय सोदून आसलो आनी तो वळू एक गडीत कोणे एका जोड्यान ह्या जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिल्लें तें गडीत. त्या जोड्याक भुरगीं नातल्लीं, 7 वर्सां तीं मागोन आसलीं आनी तांच्या मागण्याचो फळ जावन
ती स्त्री गर्भेस्त जाली आनी गर्भेस्त जाल्ल्या वेळार एक दीस ती पयन करन येताना तांचें कार आनी एका काराक मारता, एक मेजर एक्सिडेंट जाता आनी तांची परिस्थिती कठीण जाता. तांकां आस्पत्रेक दाखल करतात. स्त्रियेच्या गर्भांत आसलेल्या त्या भुरग्याक भायर काडटात आनी धाकटेर ती स्त्री मरण पावल्या म्हणून डिक्लेअर करता. पूण हें घडोवन थोड्या वर्सां उपरांत वा थोड्या तेंपा उपरांत ही साक्ष पाशार जाल्ली आनी ती साक्ष वाचता आसतना बरयल्ल्यानी अशें सांगिल्लें आसा त्या दोगांय व्यक्तींनी, हो दादलो आनी त्या स्त्रियेक त्या एमर्जन्सी वा त्या ICUंत थंयसर दाखल केल्ल्या वेळार त्या स्त्रियेक ऑपरेशन करून भुरगें भायर काडटात आनी ती स्त्री सरल्या म्हणून सांगतात. एकाच ICUंत आसली आनी एका कुशी दादलो न्हिदोन आसलो आनी तो दादलो ताच्या उपरांत म्हणटा कोणेंगी दोवो न्हेसलो आयलो खंय ताका आपडलें, ताचे दोनी पांय फ्रॅक्चर जाल्ले आनी उठोवंक ताका तांकां नातलें, त्या परिस्थितीन आसलें आनी कोणेंगी दोव्या न्हेसल्ल्यान येवन ताका आपडलें खंय. आपडल्या वेळार ताचे कुडींत कितेंगी सकत पाशार जाल्ल्या बरी जाली, भलायकी कुडींत वाळल्ल्या बरी अनुभव जालो आनी ताणें तक्षणा मोतीर नातलो, ताका मोत आयली खंय आनी मोत आयिल्ल्या वेळार ताणें तेणें पळयतना ताची स्त्री आनी एका कुशी न्हिदोन आसली आनी तिच्या कुडींत तावन स्वास भितर भायर वचो ताका दिसलो आनी तवळ थंय आसली, ताका आयकलें की थंय आसली ती नर्सां ती मरोना ती जिवंत आसा म्हणून मुनचें ताच्या कानाक पडलें खंय. आनी ती स्त्री तिची साक्ष दिवन म्हणटा तिकाय त्या न्हिदेंत आसल्या वेळार मोत तिची सुकली, डॉक्टरांनी मेला म्हूण डिक्लेअर केल्लें. पूण त्या घडये ती म्हणटा त्या स्थितीर आसतना तिकाय कोणेंगी दोवो न्हेसल्ल्यांनी आपडलें खंय आनी तिच्या कुडीचेर ती आत ते पाशार जाल्ले आनी त्या कुडींत जीव वाडलो आनी भलायकी वाडली आनी तिका सणीन जालें आनी तिचे थंय स्वास तो भायर भितर वचोंक लागलो. ती म्हणटा आनी आपूण जिवंत आसा आनी ताच्या उपरांत आतां अपुर्बायेचें जिवीत हें जोडें त्या भुरग्या सांगात सरन आसा. प्रेज द लॉर्ड. मोगान भवन आनी भयणीनो, एक अद्भुत घडीत आनी हें घडीत आमकां समजयता की आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. आमच्या देवाचेर आमकां पातयेणी आसा, आमच्या देवाचेर आमकां विश्वास आसा जाल्यार आमच्या देवाक सक्कड संगती साध्य. कित्याक बोळवंत देव, बोळवंत रक्षक आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. जिवंत देव आमचो देव जावन आसा. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसो त्या देखून आमच्या दोळ्यांक, आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक उंडो मात्र दिसता जावंक बरो, पूण आमचो देव, आमचो बळवंत देव, आमचो जिवंत देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तर ह्या आराधनेच्या सुरवेत आमी आसा वाचता एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी दांपिया. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना तें आमी पातयेवया. मोगाळ भवा आनी भयणी, आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया. आमी किरकोळ, आमी कितेंच न्हय, आमी अस्कत मनशां जावंक बरो, पूण आमच्या देवाक सक्कड संगती साध्य मोगाच्या भवा आनी भयणी. त्या देखून ह्या आराधनेच्या सुरवेर आमचेंत समर्पण त्या सोमयाच्या पांयतळा करया. आमच्या कुटुंबाचें समर्पण त्या सोमयाच्या पांयतळा आमी करया. कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां, मागोवंक विचारलां, तांचें समर्पण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी करया. हें आराधन चलोवन वेताना तांच्या कुडींत त्या सोमयाचे सकत वळाचे, सोमयाचे स्पर्श तांणी अनुभव करचे. तांच्या जिवितांत बरेपण आमकां आनी तांकां हर एकल्याक मेळोंक जाय. मोगाच्या भवा आनी भयणी, ह्या सोमयाचेर पातयेवया. ह्या सोमयाचेर आमी पातयेवया. मोगाच्या भवा आनी भयणी, आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. मोगाच्या भवा आनी भयणी, त्या देखून सोमयाचेर पातयेवया. किर्तन 30:4 वाक्य 1 म्हणटा, सर्वकाळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. हर एक घडी म्हज्या जिवितांत हांव ताका अर्गां स्तुती दितलो. म्हज्या तोंडांत ताची स्तुती निरंतर वालतली. कित्याक म्हजो तो बळवंत देव. आमचें समर्पण त्या जेजू करया. मोगळा जेजू,
ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं खरोच आजार आसाय हें हांव भावार्थान पातयेवन घेता. सोमया म्हाका कसलोच दुबाव ना. तूं खरोच ह्या साक्रामेंतांत आजार आसाय. तूं जिवो देव, तूं बळवंत देव, तूं सस्नातावन आसचो तो देव हें सत सोमया हांव मानून घेता. तुका हांव म्हजी तकली बागायता, तुका हांव आराधन करता, तुका हांव स्तुती करता, तुका हांव नामान करता. तुजें तें पवित्रपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये हांव ओळखून घेता. सोमया हांव ओळखून घेता. म्हज्या काळजा मनांत हांव तुका हांव नामान करता, तुका हांव स्तुती करता. सोमया हांव अस्कत, सोमया हांव किरकोळ, पूण म्हाका तुजे मुखार येवचें, तुका आराधन करचें, तुका स्तुती करचें, तुका रूप पळोवचें, तुज्या लागीं उलोवचें हें भाग दिल्ल्या खातीर हांव तुका दिन वाचता. सोमया म्हज्या जिविताचें केदें तें भाग तुजे मुखार तुजे सांगाता आसचें. सोमया हाचें की वर्तें भाग म्हज्या जिवितांत ना. सोमया तुका हांव अर्घां दिता. सोमया तुका हांव आराधन करता. सोमया तुका हांव नामान करता. सोमया तुजी सकत, तुजी बळवंत सकत हांव ओळखून घेता. सोमया म्हाका म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या मोगाच्यांक म्हजे लागीं मागोवंक सांगल्या हर एकल्याक ह्या घडये तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. सोमया तुज्या कुरपेचो शिवोर तांचेर वोस. सोमया ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हांव तुजेंत हांव ती किरणां, कुरपेची किरणां, आशिर्वादाची किरणां, सक्तेची किरणां ह्या म्हज्या भाव भयणीच्या कुडींत तांच्या जिवितांत वाळय. सोमया हर एकल्याक आपोड. सोमया हर एकल्याक आपोड. सोमया आमची फातेनी तुजेर. सोमया आमचो विश्वास तुजेर. सोमया न्हय पयशांचेर, आस्त बदकाचेर, मनशांचेर. सोमया बदलाक तुजेर. सोमया तूं खरो देव. सोमया तूं जिवंत देव. सोमया तूं बळवंत देव. सोमया तुका जावं आराधन. सोमया तुका जावं मान. सोमया तुका जावं नामान. सोमया तुका जावं स्तुती. सोमया तुका जावं होगळाप. सोमया आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मुखार भवन आनी भयणीनो, त्या सोमयाची स्तुती करन, त्या सोमयाक आराधन करन. हो सोमी म्हजो सोमी, हो सोमी म्हजो देव म्हणलें ओळखून घेवन आमच्या काळजांत हांव नन्न देवाने, नन्न येसुवे, निन्नन्ने नान कोंडाडुवे हे गिता मारी पात त्या सोमयाक एकल्याक मात्र आमी स्तुती करया, आमी आराधन करया, आमी नामान करया. आमच्यो ताळयो आमी पेटोवन सकाळ आमी उबे रावया. उबे रावन ताळयो पेटोवन आमची काळजां मनां त्या सोमया थंय उबान हो बळवंत देव, हो बळवंत रक्षक सोमी म्हणलें वळखून त्या सोमयाक आराधन कर, त्या सोमयाक नामान कर. हें गीत आमी गावया. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ. तांच्या कुडी भितर आज तांणी हिलिंग टच सोमयाची भोगूंक जाय. सोमयाची सकत वालचे खातीर आमी मागया. मोगाच्यानो सोमयाची स्तुती आमी करया. आमचे काळजां मनां त्या सोमयात आमी उबारया. आमच्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हणलें वळखून त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಗೆದ್ದುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. प्रत्येक जाऊन या पिढेवर सगळं संसार घुसडवण्याचा विरांत आकांत असा ही पैशाच्या कधी सोमियाक आम्ही विशेष तरानं सगळं संसार आमचो देश आमचो राज्य सोमियाच्या पायांतळ आम्ही समर्पण करूया. या पिढेक वखत सत्तेल्यांचे प्रयत्न यशस्वी जाऊन वखत मेळचे कधी त्या सोमियाक नमान करताना आराधन करताना या सर्वांक सोमियाच्या पायांतळ आम्ही सोमियाची स्तुती करूया, सोमियाचे आराधन करूया, सोमियाक आम्ही नमान करूया. मगाच्या बाबा आणि बहिणी ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 पवित्र देव सोम्या तुझे सकत वळवणे सोम्या तुझे कृपा वळवणे सोम्या अभिषेक सोम्या अभिषेक सोम्या प्रत्येक जणांना असल्या भाव बहिणी घराने असल्या त्या भाव बहिणी विविध माध्यमावरी पाहतोया आराधना बघिता तुमच्या हरी एकल्या का सोम्या हरी एकल्याच्या कोणीच तुझे सकत वळवून सोम्या हरी एकल्या अभिषेक सोम्या सोम्या टच लॉर्ड हील लॉर्ड जीसस जीसस anoint them lord हरी एकल्या का सोम्या अभिषेक सोम्या तुझे सकत वळवून सोम्या तुका जाऊ मान आणि आराधना सोम्या तुका जाऊ नमान तुका जाऊ उघडा सोम्या जेसू तुका जाऊ मान आणि आराधना सोम्या तुका जाऊ स्तुती सोम्या praise the Lord Praise the Lord. 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 hallelujah Hallelujah. 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 आशा पोची ताका पोळ्यूं साय जिसुराया मेळूं साय सर्वेस पोराची घरी हावे राबूं साय मोच्या देवाक पोळ्यूं साय एक आशा पोची ताका पोळ्यूं साय जिसुराया मेळूं साय सर्वेस पोराची घरी संतोष सर्वेस पोराची घरी मोग असतलो सर्वेस पोराची घरी एक पोट असतलो सर्वेस पोराची घरी आनंद असतलो
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो, आज आमी नियाल कसो विशय जावन आसा. आमच्या जिवितांत वेळ घडी तें देवाचें देणें आनी ती मोलादीक. वेळ घडी आमच्या जिवितांत देवाचें देणें आनी ती वेळ घडी मोलादीक जावन आसा. आज आमी सकाळीं आयतारचो दीस, पवित्र दीस, मिसाक गेल्ल्या जाल्यार 10 देडयांची ओपार आमी आयकली. आनी ह्या 10 देडयांच्या ओपारी मुखांत्र आमकां स्पश्ट जाता वेळ घडी ती हरी एक घडी आमच्या जिविताची मोलादीक. जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्यार जेजूक हरी एक घडी, हरी एक सेकंड, हरी एक मिनट तें मोलादीक जावन आसलें. कित्याक जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना एका उद्देशान आयिल्लो. एका उद्देशान ताचो जल्म ह्या संवसारांत जाल्लो. एका उद्देशान ताचें मिसांव ह्या संवसारांत प्रारंभ जाल्लें. ताचें अस्तित्व ह्या संवसारांत एका उद्देशा खातीर तें जावन आसलें. कसलो उद्देश? जुआंव सवांजल अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 8 आमकां म्हणटा, हांव सर्गींत हांव देंवन आयलां, म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. हांव सर्गार्थ हांव देंवन आयलां, म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. जुआंव सवांजेर अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा, देवान संवसाराचो असो इमय केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताची संवसाराची नीत करूंक न्हय, संवसाराची जर्ती करूंक न्हय, संवसाराची सोडवण करूंक, संवसाराची बाचावी करूंक. त्या देखून जेजूचो उद्देश, जेजूचे मिसांव सगळ्या लोकांक, सगळ्या संवसाराची बाचावी करूंक, सोडवण करूंक आनी मनशाक जिविताच्या शेवटाक पावोवच्या खातीर. ह्या खातीर देव मनीस जालो, इम्मानुएल जालो, देव आमच्या सांगाता जालो. आनी त्या देखून जेजू जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा, हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत मेळच्याक. हांव आयलां जिवीत दिवच्या खातीर, सोडवण दिवच्या खातीर, सुडका दिवच्या खातीर, बाचावी दिवच्या खातीर, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवच्या खातीर हांव आयलां. आनी जेजू स्पश्ट करता जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 9 बापाची खुशी कितें. बापाची खुशी कितें तें आमकां स्पश्ट करता. तो म्हणटा, ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें वगडायलें. बापान कोणाक म्हज्या अधीन दिलां, कोणा खातीर म्हाका धाडलां, कित्या खातीर म्हाका धाडलां. आनी त्या देखून हांवें कोणायकी एकल्यायकी म्हज्या जिवितांत हांवें वगडायलें. त्या देखून ताच्या जिवितांत हरी एक घडी, हरी एक वेळ, हरी एक मिनट ह्या दिशेन ताणें कशेलें लोकांच्या बरेपणा खातीर, लोकांच्या सुडके खातीर, सोडवणे खातीर, तांकां जिविताच्या शेवटा पावोवच्याक, तांकां जिवीत दिवच्या खातीर जेजू वावरलो. आनी लुका सवांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 जेजू ताचें मिसांव काम, मिसांव वावर प्रारंभ करतना स्पश्ट करता, देवाचो प्रेरकात्म म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक, दणसतल्यांक सवकासाय दिवंक, कश्टांत आसल्ल्यांक बुजोवन दिवच्याक, पिडेस्तांक गूण करच्याक आनी देवाच्या दायमाचे ते वरास प्रसार करच्या खातीर म्हाका धाडला. बरें करूंक, बरी भलायकी, बरें दिवंक आनी देवाची ही बरी खबर प्रगट करूंक म्हाका धाडला म्हणून. आनी जेजू हें काम करता आसतना, हें मिसांव करता आसतना ताका वेळ आसलो. पयलें ताका वेळ आसलो बापा सांगता करसूंच्याक, ताका वेळ आसलो लोकां सांगता वेळ करसूंच्या, लोकांक बरेपणा करसूंच्या. जेजून ताचो वेळ विभाड करूंक ना, जें कितें बरें. त्या देखून वांजेल आमकां स्पश्ट करता, पवित्रान घेतलो जेजू बरें करीत गेलो. हरी एकल्याक तांच्या कश्टा दुखांनी पावलो, हरी एकल्याक पिडे शिडेन पावलो, हरी एकल्याचें दुखां बसलें, हरी एकल्याक बरें करीत मुखार गेलो. त्या देखून आमी पळयता वांजेलाचेर आमी नदर घाल्यार मातेव वांजेल अध्याय 15 वाक्य 30 आनी 2 4,000 लोकांक देजून जेवण दिल्ल्या वेळार थंयसर वांजेल म्हणटा, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे बगतात,
तो लोक इतलो आसलो जेजू म्हणटा म्हाका तांचे सुरसुरे फक्त तांची बोगणां ताका समजाली. लाजर तसो इश्ट मरान पावला म्हणल्यार खबर मेळ्ळी आनी वांजेल म्हणटा तक्षणा तो बाईसन गेलो आनी कोणी पिडेस्तान ताका उलो मारले, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. त्या घडये तो उलो ताच्या काना भितर रावलो, तक्षण थंय रावलो आनी ताका स्पंदन जालें. तातूंत हर एक वेळ जेजू बरें करीत हर एक लागीं पावोंक ताचे जिवितांत खंयची वेळ घडी ताणें विभाड केल्ली म्हणना. बकार हर एक घडी जे कितें बापाचें मिसांव आनी तें करीत गेलो. तातूंत बापा सांगता ताणें करशिल्लो वेळ ताका आसलो, इतली पुरासन, इतले कश्ट, इतलें काम आसलें जाल्यार बापाक दिल्लो वेळ बापाच्या त्या आजारपणान करशिल्लो आनी ताच्या जिविताची पाळां ह्या जरी लागीं बापाच्या त्या मुळांत त्या जरी लागीं रोंबुल्ली आनी त्या देखून ताणें बरें करूंक ताचे लागीं वेळ आसलो. हर एकल्याच्या गरजां बाबोवंक बरें करूंक ताचे लागीं वेळ आसलो. कित्याक ताचीय पाळां त्या बापाच्या काकुलतीन बापाच्या कुरपेंत रोंबुल्ली आनी ती सकत ताचे जिविताक वालतेली आनी त्या देखून हर एक घडी तो बरें करीत गेलो आनी जेजू लागीं जायतो वेळ आसलो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया. आमी अस्कत मनशां, आमचो देव आमी सांगलें जिवंत देव आज वयर सर्गार आसा, आज तसो आमचे सांगात आसा. इम्मानुएल आमच्या हर एकल्याच्या बगलेक, आमच्या हर एकल्याच्या सांगात आसा, आमच्या हर एकल्याची दुखां पसता. एक सत म्हाका जेजूक दिवंक वेळ ना जावंक पुरो, म्हाका पुरासान भक्ता जावंक पुरो, पूण जेजूक आजुनी ह्या घडये पर्यंत जेजूक वेळ आसा, जेजूक घडी आसा, जेजूक मिनूट आसा, जेजूक सेकंड आसा म्हाका दिवंक, म्हजे कशें करसूच्या, म्हाका आयकोंक, म्हाका आपडोवंक, म्हाका बरें करूंक. हांव आपयतना, हांव उलो मारतना, हांव मागतना ताका वेळ आसा. ताजी जिवितान हर एक घडी मोलादीक आनी ती घडी म्हजे खातीर, तुजे खातीर तो करसूंक तयार आसा, आजुनी तयार आसा. ताका वेळ आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या देखून म्हज्या कश्टा वेळा, म्हज्या दुखा वेळा, म्हज्या बेजाऱ्या वेळा, म्हज्या सोलवणी वेळा, म्हज्या पडण्या वेळा, म्हज्या रुदाना वेळा, म्हज्या समस्या वेळा, पिडेशिड्या वेळा हांव एक सोरो न्ही. सुमी आसा म्हजे सांगाता, सुमयाचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात आनी त्या देखून म्हाका कसलीच भिरांत ना. आनी त्या देखून जेजू परतून आनी परतून म्हणटा भिये नाका, हांवूच तो, हांव आसा, म्हाका वेळ आसा तुका दिवंक, तुजे सांगाता करसूंक वेळ म्हजे लागीं आसा. हर एक घडी हांव तुज्या सांगाता, तुज्या बगलेक आसा म्हणटा सुमी. आनी त्या देखून म्हणटा भिये नाका. मोगाच्या भावा आनी भयणी, सुमी आसा, सुमयाक वेळ आसा, सुमयाक म्हजे खातीर करसूंक वेळ आसा. त्या देखून सुमयाचेर पातयेवया. तो बरें करीत गेलो, आजुनी आमकां बरें करता. तसो वेळ ताची सकत आमचे खातीर करसून आसा. आमच्या कश्टा दुखा वेळार आमकां पावता. तर ह्या घडये आमचें समर्पण त्या जेजू करया. आमचे दूख, बेजाराय, कश्ट, आनवारा, पिडा शिडा, समस्या, सोलवणी आनी कितें दोस्ता, टेन्शन आनी आसा सगळे सुमयाच्या पांयांतळ समर्पण करया. सुमी आयकता. सुमया कडेन ह्या घडी आमी उलोवया. तुमचे काळीज उक्तें करा, तुमचे मौन उक्तें करा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, सुमया कडेन उलय, तुजे तोंड उक्तें करन सांग ताका तुजे कश्ट, दूख, बेजाराय तो आयकता. ताका वेळ आसा. तूं मोलादीक आनी त्या देखून तुजे खातीर ताच्यो घडयो, ताचो वेळ, ताची सेकंडां, ताची मिनटां तो करसूंक तयार आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, काळीज तुजें उक्तें कर, मन तुजें उक्तें कर, समर्पण तुजें ताका कर. तो आयकता आनी तो तुका इतलेंत म्हणटा भिये नाका, हांव तुजो देव, तुजें सवय आसा, तुजो उजवो हात धरून हांव तुका चलयता, हांव तुका सांबाळटा. त्या देखून तो म्हणटा कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका, हांव आसा. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचे दोळे धांपिया. आमकां कितें उलोवंक आसा त्या सुमया कडेन, कितें सांगूंक आसा का,
कितें समर्पण ताका करूंक आसा. प्रत्येक जण फाटल्या हप्त्यांत कितें उणें पडलां आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत, तें सगळें ताचे लागीं ह्या घडये वांटून घेवया. तो म्हणटा ह्या कंताराच्या उतरां मारिफात, भिये नाका बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयान थळा. हांव आसा तुका राखोंक, हांव आसा तुका सांबाळोंक, हांव आसा तुका चलोवंक. दोळे धांपून सो हें गीत आमी नियाल करतना, हें गीत आमी आयकतना ही उतरां आमची करून घेवया आनी आमचें समर्पण आमी सुमयाक करून सुमया कडेन आमी उलोवया. मोगाचें तोंड उक्तें करून उलोवया, काळीज मन उक्तें करून उलोवया. कितें ताका सांगूंक आसा सांगया. आमी मागच्या वयलें, आमी चिंच्या वयलें ताका कळीत आसा खरें जाल्यार तोंड उक्तें करया. तोंड उक्तें करा, सांगा. कित्याक सुमयान म्हळां मागा, मागा आनी तुमी घेतल्यार मागया. मोगाचें तोंड उक्तें करून मागया, तोंड उक्तें करून सांगया. सुमी आयकता, सुमयाक वेळ आसा, सुमयाक तो पवित्र वेळ म्हजे खातीर, तुजे खातीर सुमी तयार आसा. सुमया कडेन आमी उलोवया. बळ नाका आसा तुझे संगी सदा. बळ रडो नाका आपय म्हाका जिणे तुझ्या. आपय मोगाच्या भावा आनी भयणींची कष्टांत असताना, पिडेत वळवळताना, कष्टांत असताना, पिडेत वळवळताना, तिला सांगात हांवें तुका. तुवें म्हाका सांडल्यारी, वाट चुकोन गेल्यारी, तुवें म्हाका सांडल्यारी, वाट चुकोन गेल्यारी, मोगान वेगूंक हांव तयार आसा. बाळा आसा तुझे संगी सदा. बाळा रडो नाका आपय म्हाका जिणे तुझ्या. आपय मोगाच्या भावा भयणी, आपय जेजू, उलो मार जेजू, तोंड उक्तें कर, सांग जेजू. तुजे कश्ट, दूख, पिडा शिडा सांग. ताका वेळ आसा. He has a time for you. He has a time for you. He will listen to you. He will grant whatever you are in need of, because Jesus is with you. Jesus is with you. He is a living God. He is a living God. He is there with you each and every moment of your life. He will listen to you. He will listen to you. He has a time for you. You are precious to Him. You are precious to Him. The Lord will bless you. The Lord will touch you. The Lord will heal you. Speak to Him. Speak to the Lord. Open yourself. Speak to the Lord. Lord has a time for you. कष्टाने नष्टाने एकसूर रडताना, पुसून काढल्यात तुझी दुःखा. मोगाच्याने सांडल्यारी, पयस तुका केल्यारी, गोपांक घेवंक हांव राखोन आसा. आवयन आपल्या दुदाच्या पळशाक सांडल्यारी, आवयन आपल्या दुदाच्या पळशाक सांडल्यारी, सणसण हांव तुका म्हज्या बाळा. बाळा Thank you, Jesus. Thank you. आसा Jesus. तुझे Thank you, Jesus. सदा. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you. Thank you for your love, Jesus. आपय Thank you, म्हाका Jesus. जिणे तुझ्या. Jesus.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाल भवन आणि बहिणीनो 10 दिडयांच्या ओपारींत 5 बुधवंत 5 बुध नातल्यो बुधवंतांनी पहिल्यांत चिंतल्लें आनी वेळ घडये विशांत पहिल्यांत नियाळ केल्लो आनी कितें गरज आसा ताची तयारी केल्ली बुध नातलेल्यांनी पळोवया मागीर आडयेत मागीर जातलें तस जाल्यार बोगणांनी ती थंयसर आयिल्लीं जावंक पुरो आनी त्या देखून बुधवंतां त्या संतोशांत भितर रिगलीं आनी बुध नातलीं तेल हाडून पाटी येतना वेळ घडी उतरली आनी तांकां भितर सरोंक अवकाश मेळ्ळो ना मुगाळ भवन आनी भयणीनो माथ्यो वासोवांचेल अध्याय 20 आनी 4 वळो 30 आनी 6 म्हणटा पूण तो दीस आनी ती घडी केदाळां येतली हें बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना वेळ घडी केदाळां उदेत खंयच्या घडी उदेत हें कोणाकच कळीत ना आनी त्या देखून वाक्य 42 म्हणटा देखून तुमी जागृत रावा खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेनात खंयच्या दिसा तुमचो धनी आमचे जिविताचो धनी आमकां आमचें जिवीत आखेर करूंक आमकां आपोवन व्हरूंक येतलो तें आमी नेनाव त्या देखून वांजेल म्हणटा जागृत रावा थोड्या तेंपा पयलीं एका स्त्रियेक मेळल्लो मलगडी स्त्री प्रायज जावन आयिल्ली भलायकी तितली बरी नासली आनी तिचे लागीं जायतो वेळ करशिल्ल्या उपरांत जायते कश्ट समस्या तिका आसले पूण तिच्या तोंडार संतोश आसलो तिच्या तोंडाचेर धादोसपण आसलें तिच्या तोंडाचेर तृप्ती आसली आनी ती म्हणटा हांव तयार आसां हांव तयार आसां खंयच्याय घडये तो म्हाका आपयत हांव तयार आसां म्हजें जिवीत हांव जियेल्यां सांपावलाचीं उतरां 3 म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजें झूज हांव बरें करून झुजलां म्हाका तयार केल्लो नितीवंतान तयार केल्लो तो मुकूट सोडूंक हांव आयतो आसां मोगाळ भावा आनी भयणी आज हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यांनी विचारूंक जाय म्हज्या जिविताची घडी कदाळे उदेत जाल्यार हांव आनी तूं आयतो आसांगी हांव आनी तूं तयार आसांगी सांबावलाची उतरां म्हजें धांव हांव बरी करून धांवलां म्हजें झूज हांव झुजलां आतां हांव तयार आसां हें म्हणूंक हांव तयार आसांगी मोगाळ भवन आनी भयणीनो मस्तबोटी म्हजें आनी तुमचें आमचें हर एकल्याचें जिवीत जेजून सांगलेल्या त्या पिशाच्या ओपारीची काणी जावन आसा लुकाचो वांजेल अध्याय 12 वाक्य 13 तावन आमी वाचली ती एक ओपार एका पिशाची ओपार जेजून सांगल्ली आनी तो एकलो मनीस ताच्या शेतांत ताणें जायतें ओंपलें आनी जायतें बेळें ताका जालें आनी रास ताचे लागीं आसलें खोटारां ताची आसलीं ल्हान आसलीं आनी तो मोडून नवें बांदूंक चिंता आनी तो वळतो म्हणटा अदृश्टवंत मनशा 10 वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा सवकासाय घे खा पिये आनी गम्मत मार आज आमची काणी मोगाच्यानो मस्त बडी तित्त जावन आसा आमी चिंतावंक घालें आनीकी वेळ आसा फाल्यां पळया परवां पळया आनीकी येवं दी मागीर पळया कित्याक आमचो कित्याक आमचो थोडे बडी आलसाय थोडे बडी नाका कितेंच आज खावया गम्मत करया इश्ट आसात आनी कितें आसा खाल्याक देव कित्याक मागणे राजार कित्याक मीस मस्त चिन्नां मस्त बोगणां ह्या चिन्नांनी बरोवले जायते आसात पूण ती उतरां त्या मनशाक कितें आयलीं हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो फाटीं विसासो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो हत्त पिशा आज आमकांय वेळ घडी आमी विबाड करतना आमच्या जिवितांत वेळ आमी आलसायन करसेताना आमची जबाबदारी आमी सारकें पाळिनातल्या वेळार आमी गम्मत मारून आमचो वेळ विबाड करतना मागणे रजार मीस देव आमच्या जिवितांत नातरल्या वेळार
आमच्या भावानं देवाचे उतार वांटून घेताना त्यांनी सांगले, जर तर म्हजी पाळां ह्या सुमयात रोंबाणान जाल्यार त्या जरींत थंयसर त्या जरी कडेन म्हजी पाळां रोंबाणान जाल्यार म्हज्या जिवितान हांव फळ दिवंक साकारना, म्हज्या जिवितान बरेंपण जावं जोडूंक हांव साध्य ना, म्हजें जिवीत बरें करून मुखार वचूंक साध्य ना मोगाचें न्हू. एक कन्नड सांगणी अशी आता, जबाबदारी इल्लादवनु ಮುಂಜಾನೆ ಏಳಲು 100 ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದವನು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಎದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ म्हणटा. म्हळ्यार जबाबदारी नातुल्लो सकाळी उठताना काल्या उठचें, कित्या उठचें, आनीक उजवाडूं ना, आनीक वेळ जावं ना, मागीर आनी इल्लें न्हिदया, तशें चिंता खंय. पूण जबाबदारी आसलो न्हिदला जाल्यार न्हिदें ती कितें करूंक आसा, कितें जावंक आसा, तिंत कंत तिंत चिंता. मुखार भावन आनी भयणीनो, आमी खंयच्या वर्गांत आसा, आमी खंयच्या वर्गांत आसा. म्हाका आनीकी लांब वचोंक आसा, तरणाट्याचें चिंताप थोडे पटी तशें. म्हाका आनीकी वर्सां वचोंक आसा, हांव आतां तरणाटो, आतां खावया, गम्मत करया, इश्ट आसात आनी तें आसा, मागणें देव मागीर पळया, प्राय जावन दी, मागीर पळया. एक दादलो हांव एक शिबीर कंडक्ट करतना 50 वर्सां चड जातीत उलयतना ताचो अनुभव वांटून घेतलो आनी तो म्हणालो, हांव पिसो फादर, म्हज्या तरणाटपणा वेळार देवाक हांवें जागो दिवना, मागणें रजाराक जागो दिवना. आज फाटीं पळयतना म्हजें जिवीत हांवें वेस्ट केलें फादर, म्हजें जिवीत वेस्ट केलें. आज म्हाका भोगता हांव पिसो म्हणून म्हजें जिवीत वेस्ट केलें. मस्तपटी आमकां तशेंच इल्लीशी प्राय जातना त्या पावंडा पावतना भोगूंक पुरो. त्या देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हर एक घडी मोलादीक, हर एक घडी मोलादीक, हर एक वेळ देवान दिल्लें देणें. त्या देखून आमी म्हणचें, द टायम इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, माय लायफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. म्हजें जिवीत देवाचें देणें, हर एक वेळ घडी देवान म्हाका दिल्लें जावन आसा. एका दिसाक 20 आनी 4 वरां आसात, पूण हांवें देवा खातीर कितलो करता, म्हज्या पेल्या भाव भयणी खातीर हांव कितलो करता. आज आमकां तर विचारूंक जाय, देवाक दिवंक वेळ ना. रचणाराक, पोसणाराक, जिविताच्या दाताराक वेळ दिल्ल्या त्या रचणाराक आमचे लागीं दिवंक वेळ ना. आनी आज तिंत उतरां जेजून मार्ताक म्हणली, म्हाकाय जेजू म्हणूंक बरो, मार्ता मार्ता साबार संगतेनी तूं खंत हुस्को करनासाय, पूण बरो वांटो मुरयेन विसरून काडला, बरो वांटो मुरयेन विसरून काडला. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी सबार पोटी मारता बरी संवसाराच्या राटावळींनी सभा संगतींनी मेतेर जावं आमचो वेळ तांदूळ करशेता, पूण बरो वांटो जेजूच्या पांयां तळा बसचो, जेजूक सांगता करचो, ताका म्हज्या जिविताचो केंद्र जावन घेवचो आनी म्हजीं पाळां ताच्या मुळांत, ताच्या जरींत रोंबोवची. ही वेळ, ही घडी म्हज्या लागीं ना, हांव बिजी, म्हाका पुरसोत ना, वेळ ना. तर मोगाचे न्हू, एक घडी आमचे दोळे धांपया, एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया, आमच्यात अंतस्करणाची जर्ती आमी करया. मोगाचे न्हू, म्हजो वेळ हांव कसो करचेता, म्हजो वेळ हांव कसो करचो आसा. म्हज्या जिवितांत गम्मत मान वा स्वार्थान वा आळसायकान हांवूंत देव, मनीसत देव, वस्तूत देव ह्या चिंतपान म्हजो वेळ करचो आसा, वा म्हजी वेळ घडी पयिल्लें देवाक तोरसनार म्हजें जिवीत सोलोवनाचें ताणें, म्हज्या जिविताचो धणी तो. त्या देखून वांजेल आमकां स्पश्ट म्हणटा, कुडीचो जीव काडटल्याक भिये नाकात, पूण जो कोण कुडीचो आनी आत्म्याचो नाश करूंक शकता तसल्याक भियेया. कूड आनी आत्मो दोनी नाश करूंक शकतल्या म्हणजे म्हजो धनी सोमी, म्हज्या कुडीचो आत्म्याचो जबाबदारी आसो सोमी, शेवटा पावचो सोमी, ताका म्हज्या जिवितांत जागो आसा. म्हजी पाळां ताचे रोंबल्यान. आज आमकां विचारया, मागणें 20,000 देवस्पनाक म्हज्या जिवितान वेळ घडी आसा, वा सभा संगतींनी हांव मेतेर जावन मारता बरी बरो वांटो म्हज्या जिविताचो हांवें ओगडावन घेतला गी. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो,
आज आमी सुमयाक सांगया, हर एक घडी म्हज्या जिविताची सुमया तुका हांव दिन वाचता, तुजी स्तुती गायता. हर एका घडये म्हज्या जिवितान तुका पयलो जागो, पयलो मान दिता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची तुज्या नांवान हांव जियेता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची तुज्या नांवान म्हजो वावर करता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची तुज्या नांवान सेवा करता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची तुज्या नांवान हांव बरें करता. सोम्या म्हाका कृपा दी, सोम्या म्हाका कृपा दी. सोम्या ह्या वेळ घडयेचे मोल समजूंक, ही वेळ घडी पवित्र मोलादीक म्हणलें समजूंक हांवें जागृत साकरा बरी जावंक म्हाका कृपा दी म्हूण त्या सोम्या कडेन मागया. मोगाचें न्हू, ह्या संवसाराचें जिवीत नाशवार, तात्कालीक, पूण सोम्या सांगता जिवीत शाश्वीत, तें सोबीत, तें फुलल्या त्या फुला भाशेन, ते सोबच्या त्या रुखा भाशेन, त्या जरींतलें उदक आमकां वालतलें मेळटलें. आमची पाळां थंय रोमली जाल्यार त्या सुमयाक आमी सांगया, हर एक घडी म्हज्या जिविताची मोलादीक, की हांव मोलादीकपणी करसितलो म्हूण सुमयाक आमी बास दिवया, सुमयाक आमी सांगया. आनी हें गीत आमी गावया आनी त्या सुमयाक आमची बसोवणी आमी करया. मोगाल भावन आनी भयणीनो, सबार पोटी आयकोनची ती आनी एक कन्नडाची सांगणी. ತನಗಾಗಿ ಬಾಳಿದ ಬಾಳು ಬಾಳಲ್ಲ, ಪರರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕ. आपणा खातीर जियेल्लें जिवीत तें जिवीत न्हय, आनी एकल्या खातीर जियेल्लें जिवीत तें सार्थक. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत एका वाती भाशेन, एक वात जळटा आनी उजवाड दिता, आनी एका कुशीन आपणाक करगेता ती वात खाली जाता, आनी निमान उजवाड मात्र हेरांक दिवंक शकता, हेरांच्या जिविताक बरेपण दिवंक शकता. हेरांनी बरेपण जोडल्या उपरांत आपणाक संपूर्ण तरान एक वात खाली करता. आमचें जिवीत आपणा खातीर मात्र न्हय, आमचें जिवीत हेरां खातीर आमी जरयजे. हेरां खातीर जरयलें जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ आसा. थोड्या दिसां पयलें एक माडयेर तावन एक व्यक्ती पडुल्लो, ताका भेट करूंक गेल्लो, आनी ताचे लागीं उलयतना एक संगत म्हाका स्पश्ट जाली, शेजारची लागशिल्ली. हर एक दीस म्हळ्यार तो पडल्या त्या घडये
ताची सेवा करता, ताच्या कश्टांनी पावता, जावन आणूंक, ताका बसोवंक, आस्पत्रेक व्हरूंक विविध रितीन. आनी ती स्त्री म्हणाली ताची, फादर क्रिस्तांव जाल्ल्याक सार्थक, क्रिस्तांव जाल्ल्या सार्थक आमचे भाव भयणी आमकां कुमो करनासात, आमकां कुमो करनासात. पण ह्या दिसांनी हांव पळयत हांगासर कोडयाळान आमचे प्रत्येक जाण काथोलीक भाव ट्राफिकांत लायक भाव पुलीस न्ही लायक ट्राफीक कंट्रोल करून कुमो करचे. तांचो इल्लोसो वेळ ह्या बऱ्या कामा खातीर, समाजे खातीर, आमच्या समाजे खातीर, ह्या बऱ्या कामा खातीर करसूंचो इल्लोसो वेळ बऱ्या कामा खातीर सेवेन करसूंचे. विविध संघटना आमच्या बोवारी आसात, जायते बरें करतात, हेरांच्या गरजांक पावतात. न्ही केवळ पयशांनी बगार वेळ हेरां खातीर करसून कितलें बरें करचें कितलें आसा. म्हज्या कुटुंब जिणे केंद्रांत संपन्मूल व्यक्ती जावन तांकां कुटाम आसा, तांची वृत्ती आसा आनी ताचे सांगाता कितलीं जाणा तांचो वेळ एका बऱ्या मिसावा खातीर करसून आसा. तांची जिवीत ह्या दिशेन जोरोवन आसात. केदाळाय विचारलें, खंयी वचूंक विचारलें, केदनाय ना म्हणटात. ती जिवीत एका वाती भाशेन जोरोवन आसात. साबार जाणां आमचे पैकी आमचे मदें आपणाचें जिवीत हेरां खातीर जियोवचें, हेरां खातीर जोरोवची साबार जाणां व्यक्ती आसात. हें आमी करूंक जाय. देवान आमकां वेळ दिला, केवळ आमचे खातीर मात्र न्ही, तांतलो इल्लोसो वेळ हेरां खातीर, हेरांच्या कश्टा दुखा खातीर, हेरांची दुखां पसून हेरांक धैर्य दिवंक, हेरांक उत्तेजन दिवंक करशिताना आमचें जिवीत सुलाभ जाता, आमचें जिवीत बरें जाता. मात्र न्ही, आमचें वजें आळू जाता, आमचे कश्ट हाळू जातात, आमचे कुरीस हाळू जातात. म्हजे इल्लोसो वेळ इल्लीची सकत हेरां खातीर करसितना, हेरांच्या सेवेंत जरयतना हें घडटा. प्रत्येक जावन आमकां जबाबदारी आसा हेरां खातीर मागोवंक. हें एकल्यांनी करियर साध्य ना, जायना म्हणून जायना. संवसारा खातीर, समाजे खातीर, पवित्र सभे खातीर, हेरां खातीर हें एकल्यांनी करियर. दुसरें बरें चिंतचें, हें आमी एकल्यांनी करियर. म्हजो वेळ घडी बरें चिंतूंक. तिसरें बरें उलोवंक, सगळो खबरो करचें, खबरो उलोवचें, नाका जाल्लें उलोवचें, वायट उलोवचें, हेरां विशयान जुरसोवच्या बदलाक हांवें बरें उलोवंक, हेरांनी थंय आसलें, हेरांनी केल्लें तें बरेंपण उलोवंक म्हजो इल्लोसो वेळ हांवें करशिल्लो जाल्यार ताचो प्रतिफळ आमकां मेळटलो. आनी तशेंच इल्लोसो वेळ सेवेंत हांवें करशिल्लो जाल्यार म्हजें जिवीत सार्थक जाता. हें आमी एकल्यांनी करियर जाल्लें. ल्हान संगती एकल्यांनी जर तर देवान दिल्लो हो वेळ, देवान दिल्लो ही घडयो हांवें बऱ्यापणान करशिल्लो जाल्यार हांवें निमाणें म्हणयेत हांव तयार आसा म्हणून. तर मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी प्रत्येक जावन हांगासर आसलीं, आमी घरांनी आसलीं, पवित्र साक्रामेंता मुखार विविध माध्यमां मुखांतर ह्या आराधनान भाग घेतलीं. आमकां एक वर्ती जबाबदारी आसा मागोवंक. केवळ आमचे खातीर न्ही, म्हज्या वेळांतलो इल्लोसो वेळ हेरां खातीर मागोवंक, हेरांच्या गरजां खातीर मागोवंक, हेरांच्या बरेपणा खातीर मागोवंक. तर आतां ह्या पवित्र घडये आमी करचें तें आमचे खातीर मागलें, आमचे खातीर मागोवन आसा. तर आतां एक थोड्यो घडयो इल्लोसो वेळ हेरां खातीर आमी मागया, हेरांच्या गरजां खातीर आमी मागया, हेरांच्या बरेपणा खातीर, आमच्या संवसाराच्या समाजाच्या बरेपणा खातीर आमी मागया. सगळं आमी दिमी घालया. कोणें आमच्या लागीं मागोवंक विचारलां, कोणाक आमी मागता म्हणून सांगलां, कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून बघता, आमच्या दोळ्या आमी दांबिया, तसल्यांचो आमी उडास काडया. सुमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया तांकां, सुमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया. त्या आरिगराक त्या सौगांनी उखोलन हाडलें, सुमयाच्या पांयां तळ देंवयलें तांणी, फाकें उक्तें करून. सुमयान आरिगराच्या की चड उखोलन हाडलेल्याचो भावार्थ पळयलो. आज आमी मागण्या मारी पात सुमया थंय उबारनारच्या, उखोलनारच्या भावा भयणीक जेजू पळयता, आमचो भावार्थ पळयता. तांच्या भावार्थाचे चड आमचो भावार्थ पळयता, आमची फाटींनी पळयता आनी ताचो प्रतिफळ तांकां मेळटा. तर मगाच्या भावा आनी भयणी, कोणें सक्कड तुमच्या लागीं मागोवंक विचारलां, कोणाक तुमी मागता म्हणून बसयला, कोणाक तुमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून बघता आसा, तसल्यांक सुमयाच्या पांयां तळ हाडया. जर तर आमची कुटुंबां असल्या सत्येक गरज आसा म्हणून बघता जाल्यार सुमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया. ह्या घडये सुमयाच्या पांयां तळ समर्पण करया आनी मागया मगाच्यानो, भावार्थान मागया, फातेनीन आमी ह्या घडये मागया मगाच्यानो.
थोड्यांनी आमचे लागीं मागोवंक व्हॉट्सअपा मुखांत मागणी धाडलेल्यान ही मागणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. विशेष तरान ह्या घडये तांचे खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. एका तरणाट्यान ताका बरें काम मेळोवंक, कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी ताच्या भावाच्या शिकपा खातीर, त्या शिकपान ताणें यशस्वी जोडच्या खातीर मागोवंक विचारला. ह्या भावाच्या त्या सभां खातीर, ताचे खातीर एक बरें काम मेळचे खातीर, ताच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर विशेष तरान ह्या घडये आमी मागया. युरीन इन्फेक्शन जाल्ल्या एका व्यक्तीक गूण जावंक मागणी विचारला. त्या खातीर त्या व्यक्ती खातीर आमी विशेष तरान मागया. आनी एका व्यक्तीचें काम आसलेचें काम गेलां, ताका काम मेळोवंक आमी मागया. तशेंच ताचो बापूय आमाल पियोने वळख जाला ह्या पिडे थावन, ह्या आमाल पियोने थावन भायर येवंक सुडका ताका मेळच्या खातीर, सुमयान ताका आपडच्या खातीर, गूण करच्या खातीर मागोवंक विचारलां. ह्या त्या सावां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी एक आमच्या भयणीन फाटल्या 3 वर्सां जावन किडनीक संबंदीत त्या पिडेंत वळख जावन ती कश्टोवन आसा, त्या सुडके खातीर मागोवंक विचारलां. बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक विचारलां. ह्या त्या सावां खातीर आमी मागया. आनी एका बाबान काम मेळोवंक मागोवंक सांगलां. आनी एका भयणीक डिप्रेशन आनी एलर्जी गूण जावंक विचारलां. त्या भयणी खातीर आमी विशेष तरान मागया. सुमयेच्या पांयां तळ आमी हाडया. आनी एका कुटुंबान एकवट आनी माया मोग आत्मीक बरेंपण मेळोवंक मागोवंक सांगलां. आनी तशेंच तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक नानांतल्या समस्या जावन सुडका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. ही विशेष त्या सवां ह्या हप्त्यांत आयिल्लीं. पयलीं आमी मागलीं त्या सवां आमी मोती काडया. आनी आज विशेष तरान मागोवंक सांगल्या ह्या भावा भयणी खातीर आमी मागया. आनी की सभारां कडेन ते सवां आसात, आमचे लागीं मागोवंक विचारलां, सांगलां जावंक बरो. तस जाल्यार सगळ्यांक ह्या घडये सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. सुमयेची सकत विशेष तरान ताच्या कुडींत तांच्या जिवितान वालच्या खातीर. आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी ह्या कोरोना पिडे वरवीं, लॉकडावन जाल्ल्या वरवीं आनी आर्थीक अडचणी जाल्ल्या वरवीं सबारांची कामां उगडावन घेतल्यान, सबारांची कामां वेचार आसात. एका तरेचें टेन्शन, डिप्रेशन, एका तरेचें कश्ट, कुटुंबांत आर्थीक अडचणी सबार कुटुंबां आसात. मस्त जाणां कामा खातीर इसारतात, कामा खातीर मागोवंक सांगतात. एकामेकान तांचे कश्ट बेजाराय आमकां समजता. प्रत्येक जावन परगांवांत आसलीं भाव भयणी तांच्या कामाची भद्रतीन आज फाल्यां वेता म्हणल्यार त्या भिरांतीन आसात. ह्या भावा भयणी खातीर आमी मागया. परगांवांत थोड्या गांवांनी परत सेकंड टायम आतां लॉकडावन प्रारंभ जाला. परत ही पिडा बळान विस्तारून आसा. ह्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्ही. आमच्या भवनांक सुमयान राखच्या, सांबाळच्या आनी मरेकार पिडा बेगीनच नापाय जावच्या खातीर. आनी प्रत्येक जण ह्या पिडेक वकात सोदवां जावनूच आसात. ही सोदनां यशस्वी जावन बेगीन वकात मेळोवन दी. ह्या पिडेंतान सुडका सुमी दिवूं दी म्हूण मागया. ह्या पिडे मारिपा सुमी कितें बरेंपण ह्या संवसाराक हाडूंक कुशी वता आमी नेनाव, पूण सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. ही पिडा ताची खुशी कितें आमी नेनाव, ताच्या खुशयेक आमी समर्पण करया. सुमी ह्या पिडेंत हांव सुडका दिवन दी. ही पिडा पयस करून दी. आर्थीक अडचणींत हांव मनीस अहंकार गर्वान भरल्लो, आपुणूच सर्वस्व चिंतून आसलो, आपुणूच देव म्हूण चिंतून आसलो. आज आमच्या भावान वडो सांगल्या प्रमाणे कितले आस्त बदीक पयशे भांगार शिंगार आसूंक बरो आमच्या लागीं, कितलो अधिकार आसूंक बरो ह्या पिडे मुखार आज सगळो संवसार सक्कड मनीस खालते जावंक पावल्यात. ह्या पिडे मुखार कितेंच नांव करूंक शकल्यात. तांचे कितेंच पदवी अधिकार पयशे भांगार शिंगार कितेंच उपकारान पडना त्या परिस्थितीक पावल्यात. आनी आमची बोळ, आमची सकत सुमी एकलो मात्र, सुमी एकलो मात्र. त्या देखून आमी हांगा आसांव, त्या देखून सुमया मुखार आमी आसांव. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या घडये त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. विशेष तरान स्वागत पवित्र आत्म्या म्हणून हें गीत आमी गावन पवित्र आत्म्या उलो मारया. पवित्र आत्म्याची सावळी, पवित्र आत्म्याची सकत ह्या घडये सगळ्या संवसारार वालच्या खातीर सुमी त्या पवित्र आत्म्या पाठोवन दी, धाडून दी, वतून दी. सक्कड पिडे शिडे थावन गूण जावन दी. कोणाच्या काळजाक मनान, कोणाच्या कुडींत सुमयेची सकत वाळोवंक जाय ह्या घडये वालच्या खातीर आमी मागता आसतना आमच्या भावा भयणींनी दिल्ली त्या समा ती पूर्ण जावच्या, तांकां बरेपण मेळच्या खातीर
हे पिडेतां सुटका मेळच्या खातीर आमच्या समाजान आमच्या देशान बरेपण वालच्या खातीर विविध धर्मामध्ये आमी जिवन आसतना शांती समाधान एकवटान जिवोवच्या खातीर सक्कड जाती खातीच्या लोकांक एका मनान जिवोवच्या खातीर सुमी हरी एकल्याची मनां प्रत्येक जण अधिकारार आसलेल्यांची मनां उगडापी करून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाच्यान सगळो संवसार सक्कड राष्ट्रांक प्रत्येक जण आमचो देश आमचो राज्य सुमयेच्या पांयान तळा आमचे बोवारे आसचे मुगल्या दिसांनी पंचायत चुनावांक तयारी जावन आसा बरे मुखेली आनी प्रत्येक जण आमचेत क्रिस्तांव मुखेली क्रिस्ताच्या मौल्यांनी बरयल्ले मुखेली तांणी मुखार सरच्या फुडें सरच्या सुमी तांची मनां उसवाडली बरे मुखेली आमकां जाय उदेणुच्या सुमी तसल्यांची मनां परिवर्तन कर ह्या चुनावांनी भाग घेवंक आनी त्या मारीफाट बरेपण समाजान जावच्या खातीर फुडें वयच्याक हे सगळे ते सावां कोणें कितें मागूंक सांगलां त्या सगळे ते सावां खातीर ह्या घडी आमी मागया सुमयेची सकत कृपा ह्या घडी वालचे खातीर आमी मागया मोगाच्यान Jesus, pour out your spirit, Jesus. Jesus, pour out your spirit, Lord. Jesus, I command, Lord. May your power overflow, Jesus. Jesus, touch us, Lord. Jesus, in your name, in your holy name, we command, Lord. Touch, Lord, Jesus. Anoint, Lord, Jesus. Apor Sumia, Hari Ekla Baba Bhayani. आज या आराधनान बघिता जाल्या हरी एकल्या कापोर सुमया. Jesus, touch, Lord. Anoint, Lord. Heal, Lord. May your spirit flow into their life, Lord. Jesus. Touch, Lord. Apor Sumia. या आराधनान बघिता जाल्या हरी एकल्या कापोर सुमया. पण आमच्या मागून सांगला Jesus. Apor Sumia. तुझ्या सगळ्याच्या पाठीत तुझ्या सगळ्याच्या धर तुझ्या आत्म्याक सुमया. ओ सुमया तुझ्या आत्म्याक अभिषेक सुमया. जिसू अपोर सुमया अभिषेक सुमया. पवित्र में सगळं सुमया ओ सुमया वाळू दे सुमया सगळं संसारान वाळू दे सुमया हे पिडेतां सुटका दे अपोर सुमया. Jesus thank you Jesus praise you Jesus glory Jesus touch Lord Jesus you are the mighty Lord Jesus you are the mighty Lord Jesus we trust you Lord. Touch Lord, heal Lord, bless Lord, Apor Jesus, Jesus, touch Lord Jesus, anoint Lord Jesus, praise you Jesus, thank you Jesus. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमयाचे आशीर्वाद सोडूंक तयार जावन गवया गीत येदेवडास साक्रामेंता हें गीत गायतना परत आमकांत आमचे कुटाम आमचे जिवीत आमचे कुटुंबा जिवीत सगळ्यांक कोणे आमचे लागीं मागोवंक जाय परत सगळ्यांक सगळे सुमयाच्या पांयांतळा समर्पण करया सुमयाचे आशीर्वाद हरी एकल्याचे सोडून आमी तयार जावन गवया गीत. Sacramenta sustanama cori urvilятя rupa Бога novio riti adarya
प्रार्थुया ये देवाविची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सफल सदांच आमचे दे आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर प्रत्येक जावन आमच्या जिविताचे हर एक घडी तुजे थंय आमची फाळां रमोवन तुजेर पातयेन विश्वासपणान सरूंक तशेंच पेल्याच्या सेवेंत ती सरूंक आमकां कृपा दी जो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन.